म्हापशा गावसावाड्यार एका भाड्याच्या कुडीत बेकायदेशीरपणान तयार करपी देशी धंयाच्या युनिटाचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घातली। गरजेच्या परवान्या बगर फाटले कांय वर्सां सावन हे युनिट चलताले। कारवाये वेळार एफडीएन संबंधीत धन्याक 20,000चो दंड घातलो। तशेंच ती सुवात बेगोबेग खाली करपाचे आदेश दिल्यात। संबंधीत धनी खंय हे धंय तयार करून ते प्लास्टिकाच्या कंटेनरात पॅक करून तिसवाडी, बार्देस, पेडणे ह्या वाठारांतल्या रेस्टॉरंटांनी सप्लाय करताले म्हणून एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिलेली आसा। Our FDA team, as a part of our continuous surveillance drive, today has cracked down on this unit here, which is operating without license. आणि ह्या युनिटान कड तयार जाताले, तसेच हो जो मनीस जो कड तयार करतालो तो भायल्या स्टेटींसान पनीर घेतालो आणि ही पनीर आणि हे कड आणि दुसरे दुधाचे प्रोडक्ट्स हे जे आसा हे चडशे जे आमचे रेस्टॉरंट्स आसा तिसवाडीन आणि बार्देजान तशें पेरणे ह्या 3 तालुक्यान तो सकाळचे आपल्याचे गाडयेन घालून सप्लाय करतालो। सो कांय दीस जाले आमी एक जशें आमी रेस्टॉरंट इन्स्पेक्ट करता आनी आमी ताचो रूट कॉज फायंड आउट करता की खंय सावन हे प्रोडक्ट्स येता आनी लोकूय आमकां विचारता खंय सावन हे प्रोडक्ट्स येता। सो बेस्ड ऑन दॅट जेन्ना आमी तेजी ट्रेसेबिलिटी केली आनी आमकां हो युनिट सांपडोन आयलो की ह्या जाग्यार जाताले म्हणून। बाकीचे खूब प्रोडक्ट्स आसता ते कंपनीचे आसता, बट नॉन ब्रँडेड जे प्रोडक्ट आसता तेजेर आमी चड एटेन्शन दिवन इन्वेस्टिगेशन करता आनी एक हो आमकां युनिट जो हांगा मेळिल्लो आसा कितें म्हणटा सर गावसवाडो। ओके, सो गावसवाडो ह्या जाग्यार जो मेळिल्लो आसा ह्या युनिटार कड तयार जाताले आनी ह्या जाग्यार लायसन्स हाणें काडूंक नासलेले। सो त्या कारणां खातीर ह्या जागेचेर आमी इमिडिएटली ताका स्टॉप ऑर्डर दिल्या, हो जागो वेकेट करपाक सांगला आनी एक फायन ताका अंडर सेक्शन 16 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टँडर्ड्स एक्ट 20,000 जो आसा डायरेक्ट ताजेर पेनल्टी इम्पोज केल्या आनी हो युनिट बंद केल्लो आसा। सो ही आमी कारवाई केल्ली आसा आनी फुडली कारवाई जो पनीर तो घेता तो भायल्या स्टेटींसान येता तो कसो येता केन्ना येता सो हे आमी चॅक करून हाजेरूय आमी फुडलें इन्वेस्टिगेशन करतले।